नमस्कार गोमंतक टीव्ही शे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। टॅक्सी ड्रायव्हरांक घेवचें पडटलें सक्तीचें प्रशिक्षण, सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो। परतून नरेंद्र मोदीच जातले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। सुमार 2 वर्सांचे प्रतीक्षे उपरांत पैकुळकारांक मेळ्ळो नवो पूल, बेगीनूच जातलें उक्तावण, लोकां मदीं पातळ उमेदीचे धार। दोन 2014 पयलीं एका फामिलीच्या रिमोट कंट्रोलाचेर चलतालें सरकार, केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराडाचो आरोप। चोल्ला घाटान पडलो उटंगराचो पावस, गरमीन नाकापुरो जाल्ल्या लोकांक मेळ्ळ्या तात्पुरती थाकाय। आणि इस्रोचे आनीक एक यशस्वी प्रक्षेपण, अत्याधुनिक NVS-01 दिशादर्शक उपग्रह नियोजित कक्षेत प्रस्थापित। आता खबरो विस्तारान। टॅक्सी बॅच जाय जाल्यार गोंयच्या टॅक्सीकारांक आता प्रशिक्षण घेवचेंच पडटलें, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता। हे प्रशिक्षण 2 सप्तकांचे आसतलें। रस्त्यावेले सिग्नल, पर्यटकांक वांगडा कशें वागप, गोंयाविशीं तांकां म्हायती दिवप अशें प्रशिक्षण टॅक्सीकारांक दितले। आता बॅचाचे आमी डिफायन केला अशें की दे हॅव टू टेक कंपल्सरी ट्रेनिंग फॉर 2 weeks, ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग कंपल्सरी एवरी डे, कितें टू लर्न ऑल द सिग्नल्स, टू सी वॉट शुड बी द थिंग ऑन द रोड वेन दे वन्स दे कम ऑन द रोड, how they behave with the tourists, how they behave with the passengers. हे सगळे तांकां ट्रेनिंग दिले घेतले, एटिकेट्स, ऑल दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सो दॅट एक टॅक्सी गोंयचो टॅक्सीवालो जेन्ना बाकीचे येतात ते व्यवस्थितपणे तांकां वेलकम दितले, गोंय कितें तें थोडें सांगतले आनी आपले बद्दलूय बरें कितें आहा तें सांगतले, सो पर्सन फील्स कम्फर्टेबल and to maintain hygiene as well, that all those things will be excellent. Another thing I want everybody to realize, Central Ministry, that is Ministry of Surface Transport, has been very clear. त्यांचे म्हणणे कितें आसा, taxi should be free in all the states. Even others should be able to come here, Goa taxi should be able to go. तशें ते करपाचें आसा, ते मार्गार आसा. And giving permit to operate anywhere, that is the new thing what is happening, and with technology it can be done. That is what the Central Ministry want. गोंयान मातशें आमी वेगळे आसा, रोखडे हें जाता, पूण हांवें तांकां सांगलें ना, गोंयान सद्या तरी नाका, सद्या चलता तशें चलोवन दी, आमचे जे गोंयकार आसा तांकां प्रेफरन्स आसपा जाय आनी तांकां प्रेफरन्स आमी दितले। येता त्या 2024 लोकसभा वेंचणुकेची भाजपान तयारी सुरू केल्या आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाकूच जैत मेळटले आणि परतून एक फावट नरेंद्र मोदीच प्रधानमंत्री जातले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो। NDAच्या वांगड्यांनी NDAक घटमूट करप आणि येता ती वेंचणूक जिखपा खातीर पुराय तरेन यत्न सुरू केल्यात अशें मुख्यमंत्री सांगतात। कालची मुख्यमंत्री कॉन्फरन्स त्याच धर्तीचेर आशिल्ली, त्या निमित्तान वेगवेगळ्या 11 स्टेटींचे 11 ते 12 स्टेटींचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, सगळे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री हे दोनूय आशिल्ले, सो दॅट सगळे कडेन आपापल्या सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हाजेर डिस्कशन जालें, बेस्ट प्रॅक्टिसीस हाजेर डिस्कशन जालें आणि त्या निमित्तान माननीय प्रधानमंत्री परत तशेंच आमचे अध्यक्ष आणि अमित भाई शाह हांच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शन राज्यांक सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळें आणि फुडल्यो निवडणुका येता त्यो लोकसभेच्या निवडणुकेची तयारी त्या निमित्तान सुरवात जाल्या, सो दॅट 100% आमकां खात्री आसा की 2024च्यो निवडणुका ह्यो परत एकदा माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी नेटात कामाक लागलेले आसा। NDA चडांत चड स्ट्रेंथन करून NDAचे सगळे पार्टनर हे नेटान कामाक सुरू आसा।
2 वर्सां पावसाच्या हुंवारान व्हांवन गेल्ल्या पयकूळ पुलाक आतां नवें रूप मेळ्ळां. 1.5 वर्सां भितर सरकारान नवो पूल उबारून दिल्ल्यान लोकांची बरी सोय जाली. पुला सयत गांवांतले हेर रस्ते आनी साधन सुविधांची उदरगत केल्ल्यान आतां पयकूळ गांव शारा सारको सोबीत सुंदर जाला. 2021 वर्सा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान पयकूळचो पूल व्हांवून गेल्लो. पूल व्हांवून गेल्ल्यान पयकूळच्या लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. पुलाच्या उणावाक लागून वाळपय शार आनी गोंया कडेन ह्या गांवांतल्या लोकांचे संबंद तुटिल्ले. सुमार 2 वर्सांच्या प्रतीक्षे उपरांत पयकूळ गांवाक नवो पूल मेळ्ळा. ह्या पुलाक लागून गांवांतल्या लोकांच्या तोंडार परतून हांसो फुलला. पुला बरोबरच जोड रस्त्याची रुंदाय वाडोवन डांबरीकरणूय केला. पुलार लायटी घातल्यात देखून रातच्या वेळार लोकांक त्रास जावचो ना. पूल जावप म्हळ्यार आमच्या खातीर व्हडली गजाल. पूल व्हांवून गेल्ल्यान आमकां बरेच त्रास जाल्ले. 2 वर्सां भितर पूल बांदून दिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच सरकाराचे उपकार आटयल्यात. आमचो एक असो पूल जावप म्हटल्यार एक सगळ्यान व्हडल्यांत मोठी अशी गजाल अशी की आतां आमकां भायर अशी खंयचे म्हणजे आमच्या गांवच्या भायर एक 70 सोडून भायर सुद्दां खंय गेल्यार लोक म्हणटा इतल्या बेगीन तुमचो पूल जालो काय म्हणटा. म्हणजे एक शक्यच नासलेली गोष्ट अशी जाल्ली आसा आमच्या गांवांत. आनी 2 वर्सां पयलीं आमचो पूल मोडलेलो. आमची अशी 2 वर्सां खूब आमी त्रास काडले पूण त्या त्रासाचें कितें तरी फळ आमकां हे रोखडें अशें मेळ्ळें. आनी आमचे आमदार विश्वजीत राणे हेंच्यांनी हे चड आपलें अशें मन घालून हातभार तेंचो चड आसा. तेंच्यांनी इतलो म्हणजे बेगींतल्या बेगीन जावचें म्हणून खूब आपले त्रास घेतलेले आसा. हो 70 म्हाका दिसता हो भूषण वाह असो हो पूल आसा. ह्या पुलाचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हेजें लायटनींग जें आसा रस्त्याचें रुंदीकरण जें आसा पुलार पावलो काय तुका हायवेक पावला काय खंय असो प्रश्न येता. इतकें सुंदर हेजें काम जाल्लें आसा. आनी ह्या सगळ्या पुलाचें श्रेय आमी श्री ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांकां दिता. तेणी हेजो फॉलोअप इतको केल्लो की प्रत्येक म्हयन्याक तो तांच्या मॅनेजराक हाडून कितें वर्क इन प्रोग्रेस कितें आसा तें सारकें इन डिटेल घेवन तेजे भायर सुद्दां इवन वॉज आवटसायड इंडिया आसत तरी सुद्दां तो थंयच्यान हांगसून रिव्यू घेतालो. म्हणून हो पूल आमकां हे इतले बेगीन शक्य जालो. नाल्यार गोंयांत आमकां खबर आसा की दांडो म्हणून आसा सांग्यार वचपाचो एक वाट आसा. थंय आतां 7 काय 8 वर्सां जाले त्या पुलाक खंय खांबेच आसा फक्त अजून कांय ना. आमचो हो पूल म्हाका दिसता मॅक्झिमम 1.5 1.5 वर्सां भितर जाला असो म्हाका अंदाज आसा. आतां जर पळोवपाक गेलो जाल्यार पयकूळ हो आमचो गांव जो आसा तो सगळ्या साधन सुविधां सज्ज आसा. कित्याक आमी खंय पळयता उदक शॉर्टेज, खंय पळयता कोणाक रेंज ना, कोणाक आनी कितें ना. म्हणजे आमचे सारके आमी भाग्यवंत आमी अशें म्हाका दिसता की त्यो सगळ्यो सोयी आसा. रेंज आसा, उदक आसा, लायट आसा. येदो मोठो हो ब्रीज भूषण वाह सामको आमच्या गांवांत 70 म्हटल्यार जाता. तेजे खातीर आमी सामकें सरकाराचे तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टराचे सामकें श्रीवणान उरतले. 2 वर्सां पयलीं हो पूल व्हांवून गेल्लो. पूल व्हांवून गेल्लो ते पळोवन सगळ्याच गोंयकारांचे काळीज चर्र जाल्ले. पयकूळ हो 70लो निमणो गांव. पूल व्हांवून गेल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्ली. पूण आतां पूल परतो तयार जाल्ल्यान गांवच्या लोकां मदीं उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळकर. 2014 पयलीं राजकारण आनी सरकार एका फॅमिलीच्या रिमोट कंट्रोलाचेर चलताले. पुराय देशान तांचेर अविश्वास दाखयल्लो. पूण हो आतां पर्व सोंपला. 2014 उपरांत नरेंद्र मोदी आनी प्रधानमंत्र्यांची सुत्रां हातांत घेतल्यात. उपरांत फक्त भारतीयांनीच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार तांच्या कामाचेर विश्वास उक्तायला. 2014 पयलींचें सरकार आनी आतांच्या सरकारा मदीं व्हडा प्रमाणांत फरक आसा अशें केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराडान म्हणलां. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हणून भाजपान पणजे मोदी सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाल्यात. हाका लागून एक खासा सुवाळो घडोवन हाडलो. ह्या सुवाळ्यांत कराडान मोदींची 9 वर्सांच्या कारकिर्दीत यशस्वीपणान राबयल्लो येवजण्यांचेर उजवाड घालो. आपको पता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद में का भारत, इसमें बहुत सारा फर्क है. प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, सेवा, सुशासन, समाज कल्याण, गरीब कल्याण के माध्यम से एक विश्वास, जनता के प्रति एक विश्वास निर्माण किया है. और वैसा ही इंटरनेशनल लेवल पे
भी विश्वास, भारत के प्रति विश्वास किया है। यानी भारत में रहने वाले लोगों का भी विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री के काम के ऊपर, और प्रधानमंत्री के काम के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास बहुत चीज है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 2014 में बताया था, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास, और उसके बाद सबका प्रयास। प्रयास यानी सभी को हमारे कर्तव्य पथ पर कर्तव्य का काम करना है। अगर हम 2010 के 14 ये 10 साल अगर हम देखें तो देश की परिस्थिति बहुत बिकट थी। एक देश में अविश्वास का वातावरण निर्माण हुआ था, और ये जो डिकेड था ये एक लॉस्ट डिकेड ऐसा मान सकते हैं हम लोग। उस टाइम की राजनीति एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलती थी, और उस टाइम का सरकार एक परिवार के माध्यम से चलती थी। इतना ही नहीं, अगर हम देखें अर्थव्यवस्था, अगर देखें एक अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल हुई थी 2004 से 10 तक में बोला, और महंगाई कमर तोड़ महंगाई हुई थी, विकास दर कम हुआ था, और देश में के लोगों का आत्मविश्वास भी कम हुआ था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल में काम हुआ है, उसी में विश्वास तो बड़ा है। विश्वास के साथ सभी चीज का सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है, और सभी क्षेत्र में विकास होते हुए भारत एक विकसित राष्ट्र कैसा बने, इसी के ऊपर सभी की नजर लग चुकी है। चोल्ला घाट, सुर्ला आणि कणकुंबी उटंगराचो पावस पडलो। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून गरमेन हैराण जाल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळी। अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकूय कासाबोल जालो। कामा निमतान घरा भायर सरिल्ल्या लोकांक झाडाच्या आडोशाक आसरो घेवचो पडलो। भारताच्या इस्रोन आयज आणि एका उपगिऱ्याचे यशस्वी प्रक्षेपण केले। इस्रोच्या GSLV F12 ह्या प्रक्षेपक रॉकेटान NVS-01 या दिशादर्शक उपगिऱ्याक 252 किलोमीटराचेर नियोजित उंचीवेल्या कक्षेत यशस्वीपणान प्रक्षेपित केले। NVS-01 हो उपगिरो IRNSS-1G या उपगिऱ्याची जागा घेतलो। भारतीय उपखंडात संरक्षण आणि नागरी वापरा खातीर दिशादर्शक म्हणून या उपगिऱ्याचो वापर जातलो। स्वदेशी बनावटीची ही दिशादर्शक प्रणाली अमेरिकेच्या GPS प्रमाण काम करता। NVS-01 प्रमाण ह्या नादीत 6 उपगिरे कार्यरत आसात। सोमारा वाळपयच्या नगरपालिका कार्यालयात वीज खात्या वतीन ऊर्जा संवर्धन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता हाचेर भौशीक जागृताय कार्यावळ घडून हाडली। ह्या वेळार वीज खात्या वतीन अभिनव आपटे हांणी मार्गदर्शन केलें। वीज सांबाळपा खातीर आनी वाटोवपा खातीर खंयचे उपाय करचे हाची सविस्तर म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली। तशेंच वाळपयचो नगराध्यक्ष, कर्मचारी आनी हेर हाजीर आशिल्ले। ज्या विरोधकांनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपती करिना म्हणून बहिष्कार घाल्लो, त्या विरोधकांच्या कृत्याचो आपूण निषेध करता अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधकांचेर टिका केली। ते जेन्ना सत्तेत आशिल्ले तेन्ना तांच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी संसदेचो विस्तार केल्लो तांकां चलता, मात आतांच्या प्रधानमंत्र्यान केल्यार चलना। खरें म्हळ्यार अशा इतिहासीक सुवाळ्याक विरोधकांनी मुजरत हाजीर रावपाक जाय आशिल्लें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। न्यू पार्लमेंट बिल्डिंगेचे इनॉग्रेशन, नवीन संसद भवन, म्हणजे जाका आमी म्हणटा की संसदेचे मंदिर, 140 कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व करपी खासदार राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे ह्या संसद भवनात बसतले आणि ताचें इनॉग्रेशन जालें। सेंगॉल गेली 75 वर्सां जे सेंगॉल ट्रान्सफर ऑफ पावर करता आसतना आमी म्हणटा की ब्रिटिशा कडल्यान पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या कडेन दिल्ले, आणि जो विधी त्याच पद्धतीचो विधी तेन्नाचे जे सगळे तामीळ भटजी जे आशिल्ले त्यांच्या सगळ्यांनी हँड ओवर केल्ले।
तोच विधी परत एकदा त्या सेंगोलाक म्हणजे आमी जेका म्हणटा की जो महत्व दिवपाक जाय आसता, इन शॉर्ट इट इज अ राजदंड. ते ट्रान्सफर ऑफ पावर जरी आयज म्हटली आसत जाल्यार त्या ओल्ड पार्लमेंटांतल्यान ती न्यू पार्लमेंटांत येयली हे म्हणपाक काय हरकत ना. आनी फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून फुडें जे लोकसभेचे राज्यसभेचे खासदार वाडटले हाचो विचार करून एडवान्स टॅक्नोलॉजी जी खासदारां खातीर गरज आसा त्याचो सगळ्याचो विचार करून नवीन संसद भवन ही इमारत खूब मोठी बांदलेली आसा. म्हाका समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपाची संद मेळ्ळी. हांव गोंयकारांचे आभार मानता, गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्र्यांचें अभिनंदन करता आनी निश्चित रित्या येदो व्हडलो प्रोजेक्ट 100 वर्सांचो विचार करून जो केल्लो आसा त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्र्यांचें अभिनंदन करपाक जाय. ज्या विरोधकांनी भविष्कार घातलो खरें म्हणजे हांव तांचेर टिकाय करता, कारण तांच्यांनी जेन्ना बिल्डिंगेचो विस्तार केलो तेन्ना तांच्या इंदिरा गांधीन केल्यार जाता. आतां हांगा तांकां प्रधानमंत्री केल्यार जायना. जे राष्ट्रपतीचे फुडें घेवन जे म्हटलें की राष्ट्रपतीन करपाक जाय हांगासर कांयच नासलो, तांच्या प्रधानमंत्र्यान केल्यार जाता. मागीर आमच्या प्रधानमंत्र्यान कित्याक न्ही. हांव तरी म्हणटा की खरें म्हणजे येद्या व्हडल्या वास्तूच्या इनॉग्रेशनाक अशा ऐतिहासीक सुवाळ्याचेर विरोधकांनी प्रेजेंट रावपाक जाय आसले. वेगवेगळ्या विरोधी पार्टींनी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली विधान भवनाचेर उलयला हें चुकीचें आसा. आमी न्यू पार्लमेंट हावस हें लोकशाहीचें मंदीर आसा, त्या मंदिराचेर अशा पद्दतीन टिका करप योग्य न्ही. तांकां ताजो धडो हो लोकूच शिकयतलो अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चित रित्या परत एकदां हांव गोंयकारांच्या वतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे नवीन संसद भवना खातीर खूब खूब अभिनंदन करता. मंत्री विश्वजीत राणे हाका टीसीपी खातें सांबाळपाक जमना, तशेंच ह्या खात्याचो मंत्री जातकीच प्रादेशीक आराखड्यांत जाल्ली बेकायदेशीरपणां ताका सुदारपाक जमूंक ना असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. ज्या मंत्र्या कडेन एकाच खात्याचो कारभार सारको सांबाळपाक जायना ताचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 5 खातीं सांबाळपाचो भार दिता तरी कित्याक असोय प्रश्न बर्डेन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांक केला. ही शपथ घेऊन त्यांनी जवळजवळ 1 वर्ष जावन गेले. त्या प्रमाणे जी त्यांनी एक्शन घेवंक जाय आसली ती आमकां खंय दिसच ना. ते दिसाक तेजो स्टेटमेंट येयलो की भायर तिणी ट्वीट केलें भायले कंट्रीक रावन आनी सांगलें कितें की गोंयांत जवळ जवळ 6 कोटी 6 crore स्क्वेअर मिटर जमीन ही ऑर्चर्ड लँड, एग्रीकल्चर लँड, डोंगर धरून ही सगळी सेटलमेंट केलेली आसा म्हणून. तर आमी जो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जो आसा तेजे कडेन टोटल मिनिस्ट्री 5 आसा. भितर तेजे कडेन टीसीपी, अर्बन डेव्हलपमेंट, हेल्थ आसा, बाल आनी कल्याण आसा आनी हेल्थ आसा. सो हेजे कडेन जे मिनिस्ट्री जितली आसा आमी एक जाणा आमी श्रावण म्हयन्यान जेन्ना आमचे देवाचे दीस जेन्ना आसता आमी वासू अगरबत्ती जो उजवातीचो पुडो 3 in 1 म्हणून आयकता आमी. हेजे कडेन 5 प्रोटोकॉल आसा, 5 मिनिस्ट्री जी आसा. सर्वसाधारण एक पंच किंवा कावन्सिलर किंवा झेडपी एक MLA जर तेजे कडेन एक MLA म्हणून आसा किंवा सादो एक पंच जर आसा तेज्या घरा कडेन सकाळी फुडें ताका टायम नासता उलोवपाक लोकां कडेन. तर हेजे कडेन ते 5 मिनिस्ट्री जी दिल्लेली आसा हे गोंयचे गव्हर्मेंट जो आमचो माननीय मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत आसा ताका आमी एक प्रश्न विचारूंक करता. तेजे कडेन सगळी जी खाती जी दिल्लेली आसा हे कळना आमकां. जे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री जी आसा आनी तेज्या वांगडा जी हेल्थ आसा तेजे कडेन जे हे जे टीसीपी मिनिस्ट्री जी आसा खंय ना खंय तरी एक तरी NOC हेच्या अंडरूच दिवची पडटा. मांद्रे टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष संजय कोले यांच्या आंदोलनाक पेडणेचे टॅक्सीकारांनी थळाव्या लोकांनी तेंको दिलो. पुलिशेन हे घडणुकेचो तपास कित्याक केलो ना असो प्रश्नय लोक विचारपाक लागल्यात. आयज पासून धरण्याक बसल्यात आनी त्यांच्या कृतीक समर्थन दिवचे खातीर आमी हय जमले. संजय कोले हे मोरजी टॅक्सी ओनर्स असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आसात. ही गजाल जरी खरी सत्य असली तरी एज अ नागरीक, एज अ सिटीजन ऑफ पेडणे तालुका आणि त्याच्या मोरजी गावातले आणि त्यांनी जी मागणी केला त्या मागणीच्या मागणीक कसलोच तांचो प्रतिसाद पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मेळूंक ना म्हणून ते आयज धरण्याक बसल्यात. एक एका सायडीन श्री संजय कोलेचे आमी कौतुक करूंक जाय की तांणी धरण्याक बसपाचो निर्णय घेतला. आयज सर्वसामान्य लोकांची जर कसली तक्रार आसत
बाबा कोणी गाळी घातल्या जावं कोणी धमकी दिला मारहाण करपाची जाल्यार पुलीस कंप्लेंट फायल जाता. एक सामान्य नागरिकाक न्याय मेळचो किंवा सामान्य नागरिकाक पयलो एप्रोच करता तो पुलिसाक. सो पुलिसांनी सदैव तत्पर आसूंक जाय अशा बाबतींत कंप्लेंट घेवच्या बाबतींत. आणि ह्या संजय कोलेच्या प्रकरणात तर सादो क्लियर व्हिडिओ पूर्ण गोंयांत रिलीज जालो आणि त्या व्हिडिओचेर दिसता आतां तें प्रकरण द्वेशांतल्यान जाला, पर्सनल जाला काय आनी कशें जाला ही चवकशी पुलिसांनी करूंक जाय. आयज पुलिसांनी 11 दीस मेरेन कसलीच चवकशी न करता सायलंट आसात. तर हेचो अर्थ कितें काडप? तर सर्वसामान्य नागरिकांक जर तांच्या म्हणण्या प्रमाणे की ऑनरेबल MLAचेर टिका केली म्हणून तांकां मारहाण जाली अशें संजयाचो दावो आसा, त्या संदर्भातच चवकशी करची न्हय. सो आमी इतलेंच मागता की पुलिसांनी कायद्याक धरून चवकशी करची. नीती आयोगाचे बसकेन खुबशा विशयांचेर खोलायेन चर्चा जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हरियाणान पहचान पत्र म्हणून एक उपक्रम राबयला. हो उपक्रम खऱ्यांनीच तोखणाय करपा सारको आसा. तशेंच गुजरात आनी मध्य प्रदेशांत CM डॅशबोर्ड हो उपक्रम राबयला. हो उपक्रम खूब बरो आसा. गोंयांत हे उपक्रम आमी कशे कितें राबोवं येतात ताचेर विचार करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पहचान पत्र हे हरियाणात खूप बऱ्या पद्धतीचे राबयता. आमी आमचो पहचान पत्राचो मॉडेल जो थंयच्यानी पळोवन आयिल्ले आसा आणि CM डॅशबोर्ड गुजरातान खूप बऱ्या पद्धतीचो CM डॅशबोर्ड चलता. मध्य प्रदेश आणि हांगा गुजरात आमचो मध्य प्रदेशान पळोवन आयल्या. गुजराताक आमची टीम वतली आणि त्या CM डॅशबोर्डाचेर आमी काम करता. पहचान पत्राचेर आमी काम करपाक सुरवात केला. पहचान पत्र इन शॉर्ट इट इज अ रेशन कार्ड बट ते वेगळ्या धर्तीचेर आसा. आतां आमी पळयतले आणि कशा पद्धतीन इम्प्लिमेंट करपाक जाय हे त्या उपरांत ठरयतले. कला आणि संस्कृती खात्यान वास्को सडा वाठारांत लेगसी वेस्ट उडोवपी सुवातेचो बरो वापर करून कलाकारां खातीर बरें कितें तरी उबारचें जेणे करून कलाकारांक संद मेळटली अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळशेन केल्या. वास्को सडा वाठारांत कला आणि संस्कृती खात्याच्या जाग्यार लेगसी वेस्ट उडयतात पूण हो उडयल्लो कोयर आयज मेरेन थंयच पडिल्लो आसा. ह्या कोयराक लागून पर्यावरणाचें बरेंच लुकसाण जाता. सरकार नितळसाणीची कामां करपाक पयशे दिता पूण कामां कित्याक जायना तेच कळना असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळशेन उप्रासला. कला आणि संस्कृती खात्यान ह्या विशयाचेर लक्ष दिवचें असो उलो लेगीत शंकर पोळशेन ह्या वेळार मारलो. परत एकदा येयला हेडलायन सडा गार्बेज डंपिंग यार्डान ज्या जाग्याचेर लेगसी वेस्ट सेग्रिगेट करून दवरल्या आनी हांगासरली लेगसी वेस्ट उखलपाक कशेंच सोदिना. पयशे खंय गेले रे ते खाल्ले पयशे. आयज ह्या जाग्याचेर जी सेग्रिगेशन जालें ताका पयशे सँक्शन जावंक नासलेले आनी आतां उखलपाक पयशे ना. भीक लागली तुमकां, भीक लागली. आमी लोळपाचे हेचेर लोळोन प्रोटेस्ट करून दाखोवपाचो कितें रे, कपडे काडून दाखोवपाचे. आतां तुमी त्या दिसा हांगासर येयले, व्हडली मिटींग घेतली आनी मागीर हे कितें सोल्युशन कितें? CO येयल्लो, वेस्ट मॅनेजमेंटाचे लोक येयले, एकामेकाचेर ब्लेम गेम घालतात. केन्ना काडटले लेगसी वेस्ट? खाल्ले कोणी पयशे? पयशे कोणी खाल्ले ते सांगा आमकां पयलीं. पचना तुमकां ते पयशे? पचना पयशे. आयज ही जागा जी आहा न्हू ही आर्ट एंड कल्चराची जागा. हेची दखल आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान घेवपाक जाय. हांकां जी लिजार दिल्या तूं ती गार्बेज घालपाक दिल्या आनी आर्ट एंड कल्चर जे आहा ते आर्ट एंड कल्चराचेर हांगा बऱ्यांतली बरी इन्स्टिट्यूट घालून आमच्या भुरग्यांचो जो टॅलंट आहा तो टॅलंट तुमी वाडोवपाक शकता, तांकां प्रोत्साहीत करपाक शकता. पूण तुमी जागा दिल्या कोणाक? गार्बेज डंपिंग यार्डाक. थंयसर तुमी दिल्लेली कोणाक? थंयसर कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्लांट आसलेलो तांकां दिल्लेली. म्हटल्यार आर्ट एंड कल्चराचे जागा कशे मिसयूज जाता ते पळया. हेची दखल आमच्या मिनिस्टरान घेवपाक जाय, आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान घेवपाक जाय. आयज जे आमचे तुमी जग आमच्या भुरग्यांचे करियर पिड्ड्यार करतात. अरे आर्ट एंड कल्चर म्हटल्यार खबर आहा तुका? कला जी भुरगीं डान्स शिकोवंक सोदतात, एक्टींग शिकोवंक सोदतात कितें रे, आनी मागीर बाकीचे प्रोग्राम ते परफॉर्म करूंक सोदतात. तांकां एक प्लॅटफॉर्म जाय. आनी रवींद्र भवन आमचे जे वास्कोचे आहा तेच्या एसीचेर पाड पडले. तेच्या एसीचेर पाड पडल्या म्हणून आयज तांकां परफॉर्म करपाक मेळना. अरे सगळ्या वाटेन तुमी पयशे खावन सगळे काबार केले, सोंपयले सारके. ही लेगसी वेस्ट आतां पर्यावरणान मिक्स जातली, दर्यान वयतली, ती दर्या मिक्स जातली आनी दर्यान ही सगळी घाण सगळी व्हांवन वयतली आनी आमी दोळे दाखोवन पळयतले आनी तुमी जे बसल्यात मंत्री संत्री तुमी पयशे खातले. अरे नाका रे अशें करूं नाका. आमच्या घामा कश्टाचे पयशे रे, टॅक्साचे पयशे. हे जे प्रोजेक्ट तुम्ही करतात न्हू हे आमचे टॅक्साचे पयशे, कोणाच्या बापायचे पयशे न्हू रे ते, कोणाच्या बापायचे पयशे न्हू. आयज हे लेगसी वेस्टाचेर परत एकदा उबो रावन हे खडारीचे भाशण दिता कित्याक खबर आहा? तुमचे दोळे उगडोंक जाय म्हणून. अरे नरभक्ष्यानू सोंपयले रे गोंय, नरभक्ष्यानू सोंपयली गोंयची तिजोरी, काबार करून सोडले. 4-4 कोटी 5-5 कोटी सँक्शन करतात आनी कोणाच्या नाळक्यान वयतात रे ते, कामां कित्याक जायनात? हांव स्पेशली आयज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हो जागो हांकां जो लीज दिला MNCक तो जागो हेंचे कडल्यान काडून घे आनी हांगा एक बरेंतले बरें आर्ट एंड कल्चर
हांगासरले कितें तरी करून घे आर्ट एंड कल्चरा सारके जे आमच्या भुरग्यांचे करियर करतले. ही गार्बेज आमकां सोंपयतली मरे. गार्बेजीक तो पळय तो जागो आहा थंय आग लागलेली आहा, तो जागो मेल्यांक पावना तांकां. सगळ्याचो सत्यानाश करून सोडला. हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, जागा काडून घे ही जागा काडून घे. देव बरें करूं. हालींच जाल्ल्या नीती आयोगाच्या बसकेंत स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत जाल्ल्या पर्पल फेस्टाची बरीच तोखणाय जाली. तशेंच हेर राज्यांनी हो गोवा मॉडेल धाडपाचे निर्देश लेगीत दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हीच संकल्पना घेऊन त्याच्याने विकसित भारत ही संकल्पना मांडली आणि त्यानुसार म्हाका उलोवपाची जेन्ना संद मेळ्ळी तेन्ना हांवें मायनिंग, टुरिजम आणि इंडस्ट्रीज या 3 विशयाचेर हांवें मुद्दे मांडले आणि केंद्रा कडल्यान ह्या 3 विशया खातीर जो सपोर्ट आमकां गरज आसा तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मागलो सो दॅट डेफिनेटली आमी जशें म्हणटा की मायनिंगच्या बाबतींतूय आमकां जो सपोर्ट जायो आतां आमकां तो सपोर्ट केंद्रा कडल्यान मेळटा. टुरिजमाच्या बाबतींत आमकां जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ह्युमन रिसोर्स सपोर्ट जो जायो आमकां तो मेळत आसा. हाज्याय फुडें दिवपाची तांची तयारी आसा. एंड इंडस्ट्रियल सपोर्ट आमी MSME सॅक्टर कसो हांगा वाडोवचो हाजेर आमी भर दिता आसतना जो मरीन क्लस्टर ऑलरेडी आमी सुरवात केल्या, ते इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर आमी सुरवात केल्या. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो योजना आमी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करूं शकता हाजेर भर दिलो. आणि बेस्ट प्रॅक्टिसीस इन अदर स्टेट हांगासर इतर राज्यांतले सगळे मुख्यमंत्री प्रेझेंट आसता, चीफ सेक्रेटरी प्रेझेंट आसता, आपल्या राज्यांतल्यो बऱ्यो प्रॅक्टिसीस मांडटा. सो दॅट सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आणि त्याच्या अंतर्गत पर्पल फेस्ट जो कार्यक्रम आमी गोंयांत केलो म्हणजे देशातले सगळे दिव्यांगजन आमी हांकां गोंयांत हाडपाक शकले. तो कार्यक्रम परत एकदा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एप्रिसिएट केलो आणि सगळ्या राज्यांक तो कार्यक्रम धाडपाक लायलो आणि तेच्यांनी मुद्दामून म्हणजे गोवा मॉडेल हो इम्प्लिमेंट करपाक लायलो. आय फील प्राऊड म्हणजे हांव समेस्त आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय ताजे पुराय डिपार्टमेंट आणि स्वयंपूर्ण गोंयचे सगळे जे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता समेस्त गोंयकारांनी हो कार्यक्रम उचलून धरला स्वयंपूर्ण गोंय आणि सातत्यान प्रत्येक वेळा केंद्राच्या बेस्ट प्रॅक्टिसीस लिस्टात स्वयंपूर्ण गोंय हो मॉडेल येता. तातूंत आमी घेतलेले सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी असे विविध कार्यक्रम हे तेंच्यांनी एप्रिसिएट केले आणि वेगवेगळे तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक लायले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.